आज 26 जानेवारीच्यो सगळ्या गोंयकारांक उणीत परबीं गोंयकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा, गोंय सरकारा खातीर अभिमानाची गजाल आसा। भारत सरकारान पद्मश्री काल डिक्लेअर केले आणि त्या पद्मश्रीन एक महत्वाचें नांव गोंयकारां खातीर आसा तें मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाय हांचें, ज्यो 101 वर्सांच्यो गोंयच्या स्वातंत्र्य संग्रामान तांचो आणि तांचे मिस्टर सरदेसाई हांचोय बी मोलाचो वांटो आशिल्लो। आतां तशें पळोवंक वचत जाल्यार खरोखरूच तांच्यांनी खंयसरूच आपल्याक पद्मश्री मेळचें म्हणून सरकारा कडेन एप्लाय करूंक नाशिल्लें। माननीय मोदीजीच्या सरकारांत पयलेच फावटी बाय नॉमिनेशन पद्मश्री आसतले, पद्मभूषण आसतले, हाजे सारकेले हे नामांकीत पुरस्कार भारत सरकार हे सोदून काडून दिवपाक लागलेले आसा। आणि खरोखरूच गोंय सरकाराकूय बी खूब उमेद जाता की 101 वर्सांची आमची मॅडम लिबिया लोबो सरदेसाई ही पणजेंत आमच्या कामत हॉटेल हाज्या मेन चर्च स्क्वेअर हांगासर रावता। बऱ्याचशा गोंयकारांक कदाचित खबर आसची ना। तांच्या 100व्या बर्थडेच्या निमित्तान हांव तांच्या घरा कडेन येवन गेल्लो, तांचें कार्य तांच्या कडल्यान समजून घेतलें। भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंय स्वतंत्र जावचो ह्या चळवळीत तांचे मिस्टर सरदेसाई आनी त्यो ह्यो अग्रगण्य आशिल्ल्यो। मुंबय आसतलो किंवा कर्नाटक आसतले हांगासल्यान म्हणजे गोंय हे स्वतंत्र जावपाक जाय म्हणून तांच्यांनी वेगवेगळ्यो चळवळी चलयल्यो। तातूंतल्यान महत्वाची चळवळ म्हणजे ऑल इंडिया रेडिओ त्यो खानापूर ह्या सारकेल्या जंगलांतल्यान चलयताल्यो आनी गोंयांत घडपी गजाली ह्यो भारत देशांत कळच्यो आनी भारतांतल्या स्वतंत्र सेनानींक कळच्यो आनी भारतांतले स्वातंत्र्याचे चळवळ ही गोंयांत कळची हाच्या खातीर ती खूब मोठ्या प्रमाणांत वावुरताली। तांचो सगळ्यात म्हणजे अचिवमेंट आनी रेडिओचेर आशिल्लो की 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा ज्या दिसा गोंय स्वतंत्र जालें तेन्ना तांच्यांनी बाय हेलिकॉप्टर हे गोंयांतूय बी तांच्यांनी फेरफटको मारला आनी तेन्ना तांचो रेडिओ वयलो संवाद हो गोंयकारां खातीर म्हणजे गोंय हें मुक्त जालें आनी गोंय भारतांत विलीन जालें हो तेंचो ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान जाल्लो संवाद हो गोंयकारां खातीर सुखद धक्को आशिल्लो। सगळे गोंयकार जेन्ना रेडिओ जेंच्या कडेन आशिल्ले तेन्ना सगळ्यात पयलीं जर गोंयकारांक गांवांतल्यान कळयलें कोणी आसत जाल्यार ऑल इंडिया रेडिओ वयल्यान तांच्यांनी गोंयकारां खातीर कळयल्लें की हो गोंयकारां खातीर हो भारतांत विलीन जावपाचो क्षण आसा आनी गोंय हें पोर्तुगीजांच्या राजवटींतल्यान मुक्त जालें। अशी कंटिन्युअसली गोंया खातीर सेवा दिवपी आज भारत सरकाराच्या वतीन तांकां लिबिया लोबो सरदेसाय मॅडम हांकां पद्मश्री दिला। त्या खातीर हांव भारत सरकाराचे माननीय मोदीजी आनी राष्ट्रपती हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। कारण गोंयांतल्या एका आमच्या महिला ज्यांच्यांनी गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेतलो तांचो खरोखरूच हो भोवमान आसा, तांचो खरोखरूच हो भारत सरकाराच्या वतीन व्हडलो सत्कार आसा। भारत सरकाराच्या वतीन गोंयच्या मुक्ती संग्रामांत दिल्ल्या वांटेकारीक याद करप हे गोंयचोय बी तितक्याच मोठ्या प्रमाणांतलो सन्मान आसा। हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन तशेंच गोंय सरकाराच्या वतीन आनी भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन लिबिया लोबो सरदेसाय हांचे खूब खूब अभिनंदन करता। तांचे हाज्याय फुडें इच्छा आसा की स्वामी विवेकानंदाचें रिट्रीट सेंटर गोंयांत जावचें हें आयज सुद्दां तांकां दिसता आनी स्वामी विवेकानंदांचे विचार हे सगळ्या लोकां पर्यंत पावचे ही त्यांची इच्छा आसा। गोंय सरकार ते विचार फुडें व्हरपा खातीर तांच्या बरोबर मेळून काम करतले। ती स्वता ह्या क्षेत्रांत काम करपा खातीर तयार आसा। खरोखरूच आयच्या तरणाट्यांक तांच्या कडल्यान प्रेरणा घेय सारकें काम आनी प्रेरणा घेय सारके विचार ती आयच्या 101 वर्सां जाता आसतना मांडटा। म्हणून तर हांव म्हणटा की सुदोदीत तरणाट्यांनी तांचे विचार समजून घेवचे, तांच्या सारकी फिटनेस ही दवरची इतकेंच सगळ्यां कडेन मागता। परत एकदा तांचे खूब खूब अभिनंदन। देव बरें करूं। म्हणजे काळीज भरून आयलां कित्याक जे येवजूंक नाशिल्लें कोण जालो कितें फाव आसा पळय तें मेळटा, बरें आनी वायट। पूण म्हाका केन्ना वायट मेळूंक ना देवा दयेन। आनी हे तें वट परत हे मेळप म्हाका हांव नको म्हजो हें जावन करूंक जाय हे म्हणजे तकलेर घालूंक जातलें जाल्यार। पूण जावं आमी सदांच सामान्य लोकां खातीर काम केलां। आमकां वडवीक नाका म्हणून वडवीक नाका केन्नाच वडवीक सोदूंक ना। पूण कोण दिता तें कितें मापून घेवंक जाय न्ही म्हणटच आमी देंवता सरकाराचे, भारत सरकाराचे, गोंयच्या सरकाराचे, मंत्र्यांचे कोणाक कोण म्हाजे बरे मागते आहात तांचे सगळ्यांचे बरें मागून
हांव तें स्विकार करता आनी देव बरें करूं म्हणटा देवानच तांचेर बेसांव घालचें. तुम्ही एक्सपेक्ट केल्ले तुमकां अवॉर्ड एक्सपेक्ट केल्ले तुमी अशें म्हणटा? ना एक्सपेक्ट सपनांच कशें एक्सपेक्ट करूं येता. आमी केन्नाच आमी कितेंच एक्सपेक्ट करिना. आमी काम आमच्या मुखार येता आनी आमकां मनांत येता लोकां खातीर करपाचें तें आमचें जिवीत आमकां आमी स्वताक जिवन वचपाचें ना. युथाक कितें मेसेज दिवपाक? स्वामी विवेकानंद. हांव चड ल्हान लोकांक मेसेज दिवपाक म्हज्यान कशी मेसेज दिवं येता. पूण कितें म्हणटा मोठ्या मोठ्या लोकांनी सांगलां, गांधीजीन सुद्दां सांगलां माय लायफ इज माय मेसेज म्हणून. ते भाशेन हांव करता तशें तांणी केल्यार म्हाका दिसता म्हाका भाग्य मेळटा तें तांकां मेळटलेंच. स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंदाचे तुमी म्हाका हांवें होम सायन्स केली चलयां खातीर. म्हणजे तांकां बरो वाव मेळचो आनी तांची बरी भुरगीं जावचीं आनी तांचें आयुश्य ती सफल करूंक आपल्या पांयार उबें रावन सफल करूंक येतली. विमेन्स बँक केलें तेंय बी बायलांक धीर दिवपाक. कित्याक तांकां पयशे जाय वेवसाय करपाक कितें जाय मागूंक नाका कोणा कडेन. म्हणटकूच सगळ्यांनी सगळ्या बायलांनी एकठांय करून एकामेकाक आदार दिलो जाल्यार फुडें वचूं येता. बायलो बँकेन वचून मागूंक सगळे पुरुश आसात तांचे कडेन मागपाक लजतालीं फुडें येनाशिल्लीं तांकां धीर जायनाशिल्लो. म्हणटच बायलांनीच हें काम बायलां खातीर करूंक जाय अशें म्हणून आमी ती बँक काडली. निमाणें कोऑपरेशनान सगळें जें जाता कोऑपरेशन म्हणजे सहकार. सहकार म्हणजे कितें दोन हात एकठांय करप आमचे न्हय. सगळ्यांचे हात एकठांय करप म्हणजे एकामेकाक हात दिवप आनी फुडें व्हरप. त्या खातीर आमी बायलांक वयर काडपाक आमी हें केलें. गोंय स्वतंत्र जालो तेन्ना चलयांची आनी बायलांची परिस्थिती एकदम वेगळी आशिल्ली. आतां आसा तशी न्ही. आनी भुरग्या पिणग्यांक तें खबर ना. जाणट्यांक खबर आशिल्ली ते तांकां उगडासय ना वता ना तांगासर अशें जालां. आतां हांव सगळो समाज म्हाका बरो दिसना. बरो जावंक जाय हाचे परस बरो जावंक जाय. आनी आयज भुरगीं पिणकी आसा तांणी आमचो देश फुडें व्हरूंक जाय. पूण तें कितें कांयच करिनासतना वायज जायना. पयले सुवातेर विचार बरे आसूंक जाय. विचार बरे जाल्यार पावलां फुडें पडटात. विचार ना जाल्यार पावल कशें पडटलें. देखून आमी तांकां बरे विचार स्वामी विवेकानंद सांगलां तशें उठात जागात काम करात आनी थांबू नाकात. तुमचो शेवट मेळ्ळो बगड आनी तो शेवट आमचो देश फुडें व्हरपाचो. आमचे परजेक आमी सफल करपाचें. हें करूंक म्हाका हें जर म्हाजें भाग्य म्हाका पळोवंक मेळत जाल्यार म्हाजें जिवीतूय म्हाजें सफल जालें अशें दिसता. लोबो सरदेसाय हांकां पद्मश्री अवॉर्ड राती जाहीर जालो आनी आतां हांव आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता बरोबर तांच्या आज आमी घरा आयल्या तांकां विश करपाक. कारण तांचो गोंयच्या स्वातंत्र्य लढ्या भितर बरो वावर आशिल्लो आनी ज्यांच्यांनी हें अवॉर्ड जाय म्हूण मागूना. पण आमचे भारतीय जनता पार्टीचें सरकार केंद्राक येतकच नरेंद्र मोदीजीचें अशा तरेचे लोक सोदून तांकां देशभरा भितर अवॉर्डां दितात. तशें तिणें आतां सांगलें की आपल्याक अपेक्षाय नाशिल्ली पण तांकां हें अवॉर्ड फावो जालें. कारण केंद्रांतल्यान तांचें नॉमिनेशन तांच्यांनी दिवना पण सगळो इन्फॉर्मेशन घेतकच एक बरे तरेचे तांकां. कारण तांचो वावर गोंय स्वतंत्र लढ्यान आशिल्लो पण तेच्या नंतर मागीर जेन्ना गोंय स्वतंत्र आमचें लिबरेट जालें त्या नंतर सुद्दां तांचें समाज कार्या भितर बरो वावर आसा. होम सायन्स सारकिली इन्स्टिट्यूट तांच्यांनी उबी केली आनी गोंया भितर जेन्ना तांच्यांनी पळयलें की गोंयान महिला जर सक्षम करूं जाय आसत जाल्यार महिला बँक जी आज गोंयान आसा तिची तांच्यांनी ती ताची इनिशिएट घेवन तांच्यांनी सुरू केल्ली आसा. आनी त्यामुळे एक विविध अशें म्हळ्यार आज सुद्दां 101 वर्सां जावन. कारण जेन्ना तांकां आयलें हांवें 15 दिसां पयलीं हांवें नांव नकळो आसलो. हांवें सीएमाक विचारता सीएमान म्हणलें की ती अमकी ते ह्या भागा भितर हांगाच रावता आनी हांगा येतकच लक्षांत आयलें 101 वर्स आसून सुद्दां ज्या तरेची तांच्या भितर नवीन कितें तरी करपाक जाय. आतां मुख्यमंत्र्या कडेन ती उलयताली विवेकानंदाच्या रिट्रीट सेंटर करपाक जाय. म्हणजे अजुनूय ह्या एजीर सुद्दां एक जी भावना आसा देश प्रेम आसत की समाजाक लागून आपण कितें तरी करूं जाय ही भावना तांच्या भितर आसा. आनी म्हणून हांव तेंचें अभिनंदन करता पद्मश्री अवॉर्डाक लागून. आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता. कारण एक अशा पद्दतीची तांच्यांनी एक पद्मश्री अवॉर्ड दिल्ली आसा की जाचो खरोखरूच ह्या गोंयांक तांच्यांनी योगदान आसा. आनी आमचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय धन्यवाद दिता आनी तांकां परत एकदा शुभेच्छा दिता.